The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। जमीन बळकावपाच्या केशीतलो आरोपी सिद्दकी क्राईम ब्रांचीच्या कस्टडीतल्यान फुज्जो IRB कॉन्स्टेबलाची मजत दोगूय खंय पळय कर्नाटकात क्राईम ब्रांचीची धिंड। शेतकऱ्यांनी आवाज काढल्या उपरांत दिवचले पिळगाव खणीचे येरादारी परत सुरू करची म्हूण जावंडार उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार सगळ्यांच्या बऱ्याचो खंय उपाय काढात। ईडी ऑफिसराक ड्युटी करताना आडयलो धमकायलो ईडीची पणजे पुलिशेत क्रूज कसिनो प्रायडाच्या स्टाफा आड कागाळ आरोप सारके न्ही। दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमीचेर बिगर गोंयकार लाभार्थी काय दुबय लंडन रावपी 4000 सोंपले तांच्या खात्यांनी चल्ले पैसे खात्यान सुरू केला रिसर्वे। कोमनी दादीच्या जमनीवेली अतिक्रमणां काडपाचो 2011तलो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश चालीक लावपाची कलेक्टराची उत्तरेचे कोमनी दादीक वर्त मागलो दर म्हयन्याक रिपोर्ट। म्हापशा पोलिसांनी 10 लाखाच्या ड्रग्सा सयत 5 आरोपींक धरले। म्हापशेच्या नव्या कदंबा बस स्टँडाच्या पार्किंग लॉटात 10 किल गांजा सयत अटक, 8 दिसाची पुलीस कस्टडी। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांचे अपात्रताय याचिकेचेर सभापतीच्या निकाला आड गिरीश सुप्रीम कोर्टात, कोर्ट म्हणटा आदी हायकोर्टात वच। चेंगराचेंगरी प्रकरणात अभिनेतो अल्लू अर्जुनाक अंतरीम थाकाय 4 सप्तक मेरेन अटक ना। चेंगराचेंगरीत फॅनाक मरण आयल्या उपरांत जाल्ली अटक। कलकत्तात चली दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी खुनाचे केशीत अटक केल्लो आदलो प्रिन्सिपल सदीप घोषाक जामीन, आरोपपत्र घालूंक CBI फेल म्हूण जामीन। संविधानाची 75वी संसदेत संविधानाचेर चर्चा, काँग्रेसीन संविधान ना करपाचो यत्न केलो। राजनाथ सिंगाचो आरोप, प्रियांका गांधी म्हणटा संविधान संघाचो रूल बूक न्ही।